कसलेंच नोटिफिकेशन नासतना कळंगुटे आणि कांदोळेचो ओडीपी भायल्या भायर चालीक लायला म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत गेलां। जनहित याचिकेची दखल घेवन हायकोर्टान सरकाराक नोटीस जारी केली। एनजीपीडीए आणि कांदोळे पंचायतीकय हायकोर्टान नोटीस काडल्या। फायनलायझेशन करिनासतना सरकार ओडीपी लागू करू शकता काय ही गजाल हायकोर्ट तपासतलो। कळंगुटे आनी कांदोळे ओडीपी नोटिफाय करिनासतना कोणाच्या हरकतीचो विचार करिनासतना ओडीपी 2025 लागू केला म्हूण एनजीपीडीए आनी सरकारा आड कांदोळेच्या कांय लोकांनी हायकोर्टात पीआयएल घाला। सोमारा हायकोर्टान गोंय सरकार एनजीपीडीएक आनी कांदोळे पंचायतीक नोटीस धाडून जाप मागली। हायकोर्टान सप्तका भितर जाप मागल्या। प्लॅनिंग ऑथॉरिटी विकास आराखडो तयार करूंक शकता काय आणि फायनलायझेशन करिनासतना सरकार ओडीपी चालीक लावंक शकता काय ह्या दोन गजालींचेर ह्या याचिकेचो विचार जातलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। कळंगुटे आनी कांदोळे ओडीपीचेर हरकत घेवन याचिकादार एनजीपीडीएत वचूंक शकता म्हूण हायकोर्टान म्हणला। सरकार आनी एनजीपीडीएक जाप दिवंक सप्तकाचो प्राझ दिला। कोर्टान केस 6 नोव्हेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मिनिमम वेजीस, बाळंतपणांत लीव, जॉब सेक्युरिटी आणि कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम असले इश्यू घेवन गोवा डॉमेस्टीक कामगारांची बसका आयतारा म्हापशां जाली। डॉमेस्टीक कामगारांचे युनियन केल्यार 1 वर्स जालें। आयटॅकाचो क्रिस्टोफर फॉन्सेका आणि फादर मॅवरिक फर्नांडिसान वावराड्यांक तेंको दिला। Our demands are on minimum wages, leave for the domestic workers when they are pregnant and all, social security for all of them, and especially for the migrants. The problem of migrants is the housing problem. Their jobs are not secured, so employers can throw them anywhere, anytime they can say you get out. And the workers also, if they don't like the employers, they also say I get out and go. So there's no contract. We would in future, we would like to, after this registration is done, we would like to make contract with the workers and with the employer. So we want to see both the sides, the benefit worker as well as the employer gets it. And then our many of them don't get a day off. And many of them started getting the day off also. Like weekly off, then yearly off they are not getting, bonus they are not getting. So all these are our demands which are there. Then we have also other demands like minimum wages for everybody would be the same. कि अपना संगठन साथियों आज करीब 1000 है, 2000 है, 3000 है, उसका आंकड़ा 1 बरस के अंदर सफर बहुत दूर है। कम से कम 50,000 डोमेस्टिक वर्कर्स है गोवा में। 50,000 छोड़ो 30,000, 30,000 छोड़ो 20,000, लेकिन 1 बरस के अंदर 10,000 का आंकड़ा खड़ा करना अपना फर्ज है। ग्रॅज्युएटी हे जे कितें आसा तेय मेळटले, पूण हो कायदो जावपाक जाय, अजून पर्यंत जावना। गव्हर्मेंटाच्या पार्लमेंटान तो येवपाचो आसा। पार्लमेंटान आयल्या नंतर तो तुमकां सगळ्यांक लागू जातलो आनी तेजे बेनिफीट तुमकां सगळ्यांक मेळटले। सरकारा लागीं आमी एके जबरदस्तीन मागपाकूय शिकूंक जाय। आमचे डिमांड एके मोठ्या नात्यान आमी वावरूंक जाय। मेवतलो दितलो म्हणून आमी सदांच रावल्यात, पूण केन्ना येतले तिसरे पिळगेक रावपाचें हें साकार जावपाक ह्या नदरेन आमी तर वावरिना, एकवटीत तर आमी वावरिना, हे आनीकूच वर्सां मुखार जातलें। त्या खातीर आमच्या वर्धान जे गोवा डॉमेस्टीक युनियन तुमी घडलां ताच्या सांगात तुमकां सांगात दिवपाक आनी तुमच्या मागण्यांक अदीक आवाज दिवपाक आमचो सगळो सहकार आसा। आनी give a break.